म्हणल्यार फेरी बोटीचे सध्या टिकेटी खातीर खुबसो विशय जाला. लोक ओपोजूय करपाक लागले. सो तुमकां एक्झॅक्ट हांव सांगता आनी गोंयच्या लोकांक अपीलय करता. अशें न्ही की फेरी बोटीच कितें तें. फेरी बोटीची पयली तिकेट 1995 ₹5 स्कुटरीक आशिल्ली, ₹10 जी हाका आशिल्ली गाडयान आशिल्ली, 4 व्हिलरां आशिल्ली. आयज आमी पळयलें जर जायत आमी फक्त चेंज कितें केला. मदीं एक फावटी कितें जालें की स्कुटरीची नाका म्हणून ती थोड्या काळा खातीर स्थगीत केल्ली, ती तशीच उरली. आता स्कुटरीक ₹5 ह्या ₹5च्या प्रमाणे जर 30 दीस तो स्कुटर चलयता समज आमी हिशोब केलो त्या प्रमाणे ₹5 येवपा वचपाक म्हणजे ₹2.5 2 फावटी वचून मारले जर जाय तो कोणी कामाक येता तो ₹2.5 दितलो, ₹2.5 वतलो. 5 दिसांक गुणुले 30 केले जर जाय ₹150. आमी तकलेर बसता ते ₹150 पावटीक न्ही. लोकांक हांव अपील करता कोणी तेजेर शेअर करचे. ₹2.5 जर आमचो जो स्कुटरवालो आसा तो म्हयन्यांतल्यान 1 लिटर पेट्रोलाचे पयशे म्हयन्याच्या पासाक घालपाक शकना हे हांव मान्य करपाक शकना. दुसरी गजाल आसा आमी पळय आतां ₹10 घेतात जे 4 व्हिलर आसात तांचे कडच्यान ₹10 घेतात न्हंय क्रॉस करपा खातीर. आमी 10 गुणुले 30 केले जर जायत आनी ताज्यो 2 ट्रिपी जाता अशें धरून 60 ट्रिपी केले जर जायत जाल्यार ₹10 पडटा. ₹600 पासान आसा. पास इंट्रोड्यूस करपाचो हेच कितें एखादे वेळ 4 व्हिलर जेन्ना आसा जेन्ना तांचे संगनमत जाता केन्ना केन्नाय ही पिल्फरेज जाता. ताजे तिकेटीचे पयशे गव्हर्नमेंट ट्रेजरीन वचचे परस ते खंय वतात. म्हणून आमी सदांच ताका तिकीट चेकर दवरपाक शकना. एक तिकीट चेकर आसा जाल्यार आमचो ताका 50-60 हजार रुपया पगार दिवचो पडटा. हें शक्य आसा. म्हणून आमी पळयतात ते सरकाराचो आयज आमी आमच्या फेरी बोटीचेर फक्त ऑपरेशनल खर्च नवी फेरी बोटी न्ही, नवे रॅम्स न्ही आनी कितेंच न्ही. फक्त ऑपरेशनल कॉस्ट आसा पळय न्ही तो 45 कोटी ते 50 कोटी हाचे दरम्यान जाता. आनी आयज आमचो रेव्हेन्यू ताजे फाटल्यान आसा इज नॉट इवन 2% ऑफ द एक्सपेंडिचर. आमचे 70 lakhs रुपया वर्साक रेव्हेन्यू जाता. म्हणटकच रेव्हेन्यू खंय तरी गळटी आसा. आमी ॲप केल्ले आसा. आमी म्हणटात की डिजिटायज जावचे. आमी फक्त ते डिजिटायज केल्ले आसा. आनी स्कुटरीक जे नवे केले पळय ते नवे न्ही ते मदीं बंद पडलेले परत सुरू केल्ले आसा. म्हणून म्हाका दिसना की ₹150 एक म्हयन्या खातीर कोणाक घालपाक त्रास जातले. काल एकटो म्हणपाक लागलो की आमी ₹10,000 जोडटा आनी तो नोकरेक येता. त्या नोकरेक येता तेन्ना ₹10,000 जोडटा आनी ₹600 कशे भोंवचे. 10,000 येता तो 4 चाकी घेवन कित्याक येतलो आनी 4 चाकी घेवन येता जर जाय जाल्यार ₹600 परवडना. जो मनीस 4 चाकी घेवन येता सदांच उठून ताका ₹600 परवडना हें हांव मानपाक. आनी पयलीं म्हणल्यार ₹10,000 जोडटा तो मनीस 4 चाकी घेवन जर 40 किलोमिटर ट्रॅव्हल करपाक शकता. एक दिसाचो कॉस्ट मरे हो आमी एक म्हयन्या खातीर दितात. आतां फक्त आमी प्रश्न आसा तो ₹40 एक व्हेकल जो पास काडना ताका आमी ते डिस्करेज करपा खातीर जोडपा खातीर न्हय, कोणाक बुडदड घालपा खातीर न्ही. आतां म्हजे सारको मनीस हो केन्नाय खंय थंय पासयेक वता, टुराक वता, टुरिजमाक वता, कोणी हे येतात ते गाडी घेवन गेले ते एक फावटी येतात. वर्सांतल्यान केन्नाय 5-6 फावटी जर आयलो आनी म्हाका पास काडपाचो ना जाल्यार हांव ₹40 दिवपाक म्हाका कितें प्रॉब्लेम जाता. हे जर ₹40 दिना तुमी एक एग्जांपल घेयात. रायबंद्रा टू आमची फेरी आसा चोडन वचपाची. ह्या फेरयेक 30 किलोमिटर वचचें पडटा जाल्यार ताका कितले पयशे लागता. 30 किलोमिटराचेर ताका साधारण 3 लिटर डिझल लागतले, ₹300 लागतले. ₹300च्या बदलाक जर ₹40 तो पावता टायम सेव जाता जाल्यार खंय प्रॉब्लेम आसा. तेंय बी तो ₹10 पावता. हरशें रेग्युलर आसा पळय न्ही तो ₹10 पावतलो. केन्नाय चुकून एकटो कोणी येता पळय न्ही जो टुराक वतलो, टुरिजम करपाक वतलो जावं बाकीच्या गजालीक वतलो ताका मदीं केन्नाय 15 दिसांनी ₹40 पडले. आमी आयज उलयता पळय न्ही आमी टिप्स दिता आसतना ₹40 कांय न्ही करून दितात. पूण हे सरकाराचो रेव्हेन्यू होच रेव्हेन्यू जर जालो जाल्यार म्हजे कोतान 4-5 कोटी रुपया ह्या बारीकशा इनिशिएटिव्हांतल्यान जातले. 4-5 कोटी जर वर्साक एडिशनल जाली जर जाय जाल्यार आमकां 2 फेरी येवपाक शकतात, 3 फेरी येवपाक शकतात. ज्यो आतां जाणटी फेरी जाल्ले आसा ज्यो आमकां रिप्लेस करपाक जाय. जेन्ना आमची फायल वता तेन्ना हें बसना. फायनान्स डिपार्टमेंट क्वेरी काडटा. 45 कोटी खर्च आनी 70 लाख रुपया इन्कम विच इज नॉट इवन 2%. जाल्यार तुमी नवे आनी कितें करपाक सोदतात. अशे प्रकारचे प्रश्न जेन्ना येतात तेन्ना आमकां कळपाक जाय. हांव हें स्पश्टपणान सांगता की हो प्रोसेस आसा पळय न्ही आमी तिकेट वाडयले ना. फक्त वाडयल्या की त्या डिस्करेज करपा खातीर 6 जे स्कुटरी घेवन वतात तांकां ₹10 केले आहात.
जर ताणें स्कुटरीन जर पास काडलो जर जायत जाल्यार ताका दिसाच्यो 2 ट्रिपी आसा त्यो 2.5 रुपयांनी पडटा. ताणें जर 4, 5, 6 ट्रिपी मारली जर जायत 1 रुपयान मेळटली. 1 रुपयो 2 रुपये 5 रुपये दिवपाक शकना आशिल्लो मनीस गोंयांत आसा. जेन्ना गोंय म्हणटा आमी की हायेस्ट पर कॅपिटल इन्कम जोडपी मनीस आनी ताका ही जी अत्यंत उपयुक्त सेवा आसा ताजे खातीर जर म्हयन्याक 150 रुपया दिवपाक पडटा. खुबशे लोक म्हणटा की स्कुटरीचेर काडात. 150 रुपयांक आमकां शक्य जायना म्हयन्याक 150 रुपये जाल्यार दिसाक 5 रुपये पडले. सीएम सरान काल म्हटलं की ते जनतेक जाय ते जातले. सीएम सर कितें आसा कांय लोक टिका करपाक बसले आसात. मागीर थोडे राजकारण्याक दिसता आपूण फाटीं उरलो म्हणून. पूण प्रॅक्टिकली तांकां खबर ना. लोक घेवन बसल्या की 150 रुपये दिसाक लागतले. 150 रुपये दिसाक न्ही, 150 रुपया म्हयन्याक. 4 व्हिलराक म्हयन्याक जेन्ना तूं 100 ट्रिपी मारल्यार पसून ताका 600 रुपये. तुजी जर परत येवप वचप चालूच आसा जाल्यारय ताका 600 रुपये. कळ्ळें न्ही. अनलिमिटेड तुमी हें करात. कळ्ळें न्ही. Sir, but tomorrow the protest has been arranged in the old Goa regarding the same issue. आय डो नॉट नो So प्रोटेस्ट the government will सरकार go ahead with the proposal? म्हजें मत ना. हांव हें फक्त एक्सप्लेन करता. No, but government- तुम्ही बाकीच्या लोकांनी शेअर करचें की वेदर द डिसिजन विच इज टेकन विच विल इम्प्रोवाइज द फेरी सर्विसेस which will get additional ferries in the system, and if it has to happen then we really need to go ahead with this. आता मुख्यमंत्र्याक जर दिसलें की जनतेचे म्हणजे आमच्या गोंयान भितर 150 रुपया म्हयन्याक दिवपाचो मनीस हांगा खूब कुस्तार पडटा, ही कॅनॉट अफोर्ड, जाल्यार मुख्यमंत्री हें करतलो न्ही. सर, पूण तेंचे कितें म्हणणें आहा की थोड्यांचे की आयज जर आमी 150 दिले फाल्यां फुडल्या वर्साक परतून वाडयतले, मागीर ही वाड अशी म्हणजे कंटिन्यू 150 रुपया आयज दिले जर जायत फुडल्या वर्सा तांकां प्रोटेस्ट करपाक स्कोप आसना. हांव म्हणटा पळय 150 रुपया जेन्ना आमी आशिल्ले पळय न्ही 5 रुपया फेरेक आशिल्ले पळय न्ही ते 1995 हांव 1995 काम करतालो. म्हजो पगार आशिल्लो की 5,000 कितें. आयज तो म्हजे बरोबर काम करतालो पळय न्ही, हांवें मदीं सर्वीस सोडली. म्हजो त्या वेळावेलो म्हजे डेजिग्नेशनाचो मनीस 1.5 लाख जोडटा. ताजी वाड कितली ती पळय, आनी 5चे 5 रुपया. खूब वायट दिसता म्हाका. प्रोटेस्ट करपाक येता आसतना मनीस कितें तो एनालायज करनात. आनी सगळ्यांक दिसता कितें जाण तूं दिसाक 600 रुपये मोडचे पडटले म्हणून, दिसाक 150 रुपया स्कुटरवाल्याक मोडचे पडटा म्हणून. दिसाक 150 रुपये न्ही, म्हयन्याक 150 रुपया. आनी त्या 150 रुपया भितर तो 150 ट्रिपी मारल्यारय बी 150 रुपया. Sir, but why your BJP leader is supporting this? आय डोंट नो. ते कशें आसा जाणा, नॅचरल फ्लो आसता ताका, कळ्ळें न्ही. तो ताणी प्रश्न काडलो, आमी कित्याक फाटीं रावपाचें खुबशे जाणांक दिसता. कारण लोक ताजो विचार करना. हांव इन डेप्थ करता, म्हाका कांय वचना. इज सुभाष फळदेसाय इज टेकिंग अवे दॅट रेवेन्यू, इट इज फॉर मी. म्हाका जेन्ना म्हजो रॅम्प सारको करपाक जाय जर जायत एकाच रॅम्पाक म्हजे वर्साचें इन्कम वता, कळ्ळें न्ही. हांव जे 70 लाख रुपया आमी डिपार्टमेंटाक जोडटा न्ही, एक बारीकसो रॅम्प करपाक गेलो जाल्यार 70 लाख रुपये गेले. पीपल डोंट अंडरस्टँड बिकॉज वी वॉन्ट एवरीथिंग फ्री. त्या फ्री हातून भितर आमचें मायंड सेट जाल्लें आसा. आमी थोडेशे आमचे जर तातूंत भितर कोऑपरेट सरकाराक केले जर जाय जाल्यार वी कूड सी लॉट ऑफ गुड थिंग्स हॅपनिंग. अँड दिस इज वॉट आमी फक्त कितें करतात, ऍप केल्ले आसा तें इन्कम आमचें लॉस जाता, तें गव्हर्मेंट ट्रेजरीक वचना म्हणून हो ऍप केल्लो आसा. आनी ऍप आसा तो कोणी फेरीबोटीन गेलो जर जायत जाल्यार तो ऍप ताका थंयचे थंय ताका 150 रुपये भरून ताका म्हयन्याचो पास जाता. आनी खंय लायनीन रावपाक नाका. नो हेझल्स. इट इज टोटली हेझल फ्री.